After celebrating a feast in honor of the cross of Jesus yesterday, today we honor the memory of the one who shared most intimately in the sufferings of that cross, Mary. Hello, I'm Father James Kubicki, and today's feast is called Our Lady of Sorrows. It used to be known as the 7 Sorrows of Mary. What are those sorrows? First, the prophecy of Simeon at the baby Jesus presentation in the temple, when it was predicted that a sword of suffering would pierce Mary's heart. Second, the flight into Egypt, when the Holy Family became refugees, having to quickly leave Judea to find safety elsewhere. Third, the disappearance of the boy Jesus when he was 12 and his family went to Jerusalem. Fourth, when Mary met Jesus as he carried his cross on the way to his death. Fifth, the crucifixion when Mary stood under the cross and helplessly watched the terrible sufferings of her own flesh and blood. Sixth, the removal of Jesus' body from the cross when Mary held it in her arms. Seventh, the burial of Jesus. I'm sure you can imagine how terrible the mother of Jesus' sufferings were. How did she handle them? I suspect that she did something that all of us are called to do when suffering comes our way. She united her sufferings to the sufferings of Jesus. She joined them to the cross under which she stood, and in that way made something positive of them. This is what St. Paul in his letter to the Colossians says he did, and we won't go wrong if we do the same. Paul wrote, "I rejoice in my sufferings for your sake, and in my flesh I am filling up what is lacking in the afflictions of Christ on behalf of his body, which is the church."
Talobaneyat Bapagputakannya gayon koruniyat Deva mokakayat Talobaneyat Bapagputakannya gayon koruniyat Deva Deva utorai kuk Chivit babak pitung Sugli ektai sayat Deva mokakayat Deva utorai kuk Chivit babak pitung Sugli ektai sayat Deva mokakayat. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकांय देव. आनी मागीर मोगाचो येवकार आयची मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट सायबीन मायची दुखीचेर आयज आमी नियाळ करता आनी परब मनयता. सगल्यो आमच्यो जण एकल्याच्यो दुखी करीत भाशेन सायबीन मायचे मजतीन देवा मुखार दवरुया. ह्याची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या दामियांव आग्नेलो पेरेरा गोम्स हाच्या 3ऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. दुसरें तें आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या ग्रासियाना फिग्रेडो हेची पासत तिकाय देवान सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात वेलेन्सियो मिनेझीस, मायोला डी कॉस्टा, स्विझल डिसुजा. तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार इल्लोसो वेळ उगीच रावन आमी दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आंकवार मारिया दुखेस्त माता आनी ती दुखेस्त माता कित्याक काय म्हणल्यार जेजूच्यो दुखी ती लागशिल्ल्यान पळयता, लागशिल्ल्यान अणभवता. जेजूची आवय ती आमची आवय. ह्या पासत आमच्योय दुखी तिच्यो जाता. देवाक आमी आर्गां दिवया. आमच्या दुखी कोश्टांनी आमचे बरोबर आमची आंकवार मारिया आसा देखून. पूण जायते फावटी आमी तिका कुशीन दवरल्या म्हणजे तिचें जिवीत आमचें जिवीत करूंक ना आनी हे भशेन आमी आनिकूय दुखीन पडल्या. वो जायते फावटी आमच्या घरच्यांची वो आमच्या लागशिल्ल्यांच्यो दुखी आमकां पडूनच वचूंक ना. असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनाची तूं मनाक सारी वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत मागीर सदांच सांगवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या पुताक खुर्सार उबारलो तेन्ना ताची आवय ताच्या कोश्टा दुखींनी वांटो घेवन खुर्सा मुळी उबी आसली. सासणाचे जाणवायेची ही तुजी मांडावळ ओळखून ह्या संवसारान जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आनी स्वर्गार ताच्या पुनर्जिवनपणान भागीदारां जावंक आमचे दुखेस्त मायेचे विनवणेन आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणांच्या सासना. आमेन.
हेब्रेवांक बरयलेले चिटीवेलें वाचप. आपल्या संवसारांतल्या जिवितान जेजून व्हडल्यान बोब मारून आनी दुखां गळोवन आपणाक मरणांतलो वाटावंक जातालो. ताका मागणी आनी प्रार्थना केली तेन्ना ताचे भोगती पासत देवान ती आयकली आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कोश्टां वरवीं कालतेपण कितें तें तो शिंकलो. आनी बापान ताका सोपून केल्या उपरांत तो आपणाक कालती आसलोल्या सगल्यांक सोडवणेचें कारण जालो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. माये मोगान म्हाका सोडूय सर्वेस्परा. आमचो जबाब. माये मोगान म्हाका सोडूय सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, हांव तुका शरणा येतां. म्हाका कदींच लोजेक घालूं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका निवार. म्हजे विनवणेक कान दी. बेगोबेग म्हाका सोडूंक ये. आमचो जबाब. माये मोगान म्हाका सोडूय सर्वेस्परा. तूं म्हजें खोडप, तुजेर म्हाका थार दी. तूं म्हजो किल्लो, तुजे भितर म्हाका आसरो दी. खरेंच तूं म्हजें खोडप, खरेंच तूं म्हजो किल्लो. तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलय, म्हाका वाट दाखय. आमचो जबाब. माये मोगान म्हाका सोडूय सर्वेस्परा. चोरयां मांडलेल्या जाळांत म्हाका पडूंक दिवं नाका. तूं एकलोच म्हजो आदार. तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्परा, विस्वाशी देवा. आमचो जबाब. माये मोगान म्हाका सोडूय सर्वेस्परा. पूण हांव सर्वेस्परा तुजेर पातयेवन आसां. तूंच म्हजो देव. होच म्हज्या काळजाचो उलास. तुज्याच हातान आसा म्हजें जिवीत. म्हाका पिडापीड दितल्यांक दुस्मानांच्या हातांतलो म्हाका निवार. आमचो जबाब. माये मोगान म्हाका सोडूय सर्वेस्परा. तुजी भोक्ती करतल्यांत तांय निर्मिल्लें तुका शरणा येतल्यांक तुवें फावो केलें. केदें व्हडलें तुजें बोलेपण सर्वेस्परा सगल्या मनशांच्या दोळ्यां मुखार. आमचो जबाब. माये मोगान म्हाका सोडूय सर्वेस्परा. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. बागीवंत आंकवार मारये, तूं खरेंच सोदोवी बागी. तुजो जीव दिन आसतना जेजूच्या कुर्सा मुळी रोग साक्षांचो मुकूट जिखलो तुवें सायबिणी. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जिवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजूच्या कुर्साशी ताची आवय, ताचे आवयची भयण क्लिओफासाचे पतीन मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपल्या आवयक आनी तिचे कुशीक आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, अस्तुरे, ओ तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हळें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार थावन
शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्त. आंकवार मारिया दुखेस्त माता. भाव भयणीनो, आयज आमी परब मनयता आसतना खेरीत भाशेन जेजूच्या कोश्टान एक जाल्ली आंकवार मारिया आमी आमच्या दोळ्या मुखार दवरता, भोव करून खुर्साच्या दुखीन. आनी ह्या पासत तें आयज गीत आसा, दुखेस्त आवय दुखा बरीत. आतां शुभ वर्तमाना आदीं आमी घडये तें म्हणूंक जाय आसलें, नियाळूंक जाय आसलें, पूण आयज आमी खेरीत भाशेन तें नियाळटले कुमन्या जाल्या उपरांत दुखेस्त आवय दुखा बरीत. आमच्या गायनाच्या झेल्याचेरूय तें आसा, T16. दुखेस्त आवय दुखा बरीत खुर्सा मुळी आसली ती एक व्हडली दूख. हे दुखीचेर नियाळटा आसतना सुमार 13व्या शेंकड्यान हे दुखीचेर नियाळ करप आनीक मातशें दुसरे भाशेन जालें. खेरीत भाशेन 7 दुखी आंकवार मारेच्यो, $7. हे 7 दुखी आसा तातूंत ती सुरू जाता जेन्ना पयली आंकवार मारिया आनी बागेवन जुजे बाळका जेजूक घेवन देव तेंपलान गेल्ली, आनी तेन्ना सांत सिम्याव खेरीत भाशेन आंकवार मारेक ही एक दुखाची खबर कशी सांगता. एक तोरसाद तुज्या काळजान आसपास रोमतली. जरूय ती समजूंक ना कितें म्हणलें तें, पूण ही एक दूख आंकवार मारेक पयलींच सुरवातेक. त्या उपरांत बाळकाचो जीव काडपाचो आसात हें जाणा जावन हो पवित्र गोराबो इजिप्ताक पळून गेलो. आंकवार मारेची दुसरी दूख. राती धांवून पळून वचपाक पडलें. बाळकाचो जीव सांबाळचे पासत आनीक एक दूख आंकवार मारयेची. परतून आयल्या उपरांत जेजू जेन्ना वाडटालो तेन्ना परबेक गेल्ले कडेन बाळूक जेजू सांडलो, आमचो पूत सांडलो. सगळ्याक धांवून धांवून ती सोदताली, सोयऱ्यां मदें वडकीच्या मदें, आनी परतूनय येवन तिणें सोदलो, मेळ्ळो जेजू. ही तिची तिसरी दूख. जेजू वाडोन व्हडलो जालो, आपलें कामूय करपाक लागलो, मिसांव करूंक लागलो. आनी तेन्ना जेजूच्या खांदार खुरीस घातलो, आनी जेजू जो खांदार खुरीस घेवन वेतालो वाटेर सायबीण मांयक भेटलो. हो सायबीण मांय वाटेर आपल्या पुताक खांदार खुरीस घेवन सगलो चोवनांनी भरलेलो कसो आपल्या आवयक मेळ्ळो. ही तिची चवथी दूख. 5वी दूख आपल्याच पुताक खुर्सार मरता तो तिणें पळयलो. तिच्या जेजूच्या खुर्सा मुडी रावन एक आवय आपल्या पुताक पळयता जो खुर्सार आपलो प्राण सोडटा. त्या उपरांत जेजू मेलो खुर्सार, आनी मेलेली कूड पुताची आवयच्या हातान देंवयली. सायबिणीची 6वी दूख. खंयचीच आवय आपल्या मेल्ल्या पुताची वो मेल्ल्या धुवेची कूड घेवन खुशाल आसची ना. 7वी दूख जेजूक फोंडान निखी पिलो. चडशीं जाणां आमी ही निमणी घडी आमच्या घरच्या सवे पळयता. फोंडान निखी पिता तेन्ना आमकां जाय तें रडूंक येता, दूख भोगता. आनीक हो आमचो मनीस, जावं आमचो पूत, आमची धूव, आमचो आवय, आमचो बापूय आमकां आनीक पळोवंक मेळचो ना, आमकां दूख भोगता. भाव भयणीनो, ह्यो 7 दुखी आंकवार मारेच्यो जरी तर आमी नियाळीत जाल्यार आमच्याय जिवितान ह्यो दुखी जायते पावटी येतात. सगल्यो एक बराबर येनात. आंकवार मारेच्या जिवितान ह्यो दुखी एक बराबर येवंक ना, पूण जशें जिवीत मुखार मुखार वेता तेन्ना ह्यो दुखी तिका मेळ्ळ्यात. आमकांय वेगवेगळे तरेन आमच्या जिवितान दुखी मेळटात. जेजूक हे कोश्ट ह्यो दुखी सदांच मेळ्ळ्यात जेन्ना आपलें मिसांव ताणें भोव करून सुरू केलां. आनी असल्या वेळार ताणें कितें केलां आयच्या पयल्या वाचपान हेब्रेवांक बरयल्ले चिटीन आमी आयकलां. ह्या संवसारांत आसतना ताचेर जेन्ना दूख आयली तेन्ना जेजून व्हडल्यान बोब मारूंक ना, वो ते दुखींतलो पयस सरूंक ताणें सोदूंक ना. बोगोर
ह्या दुखींक ह्या कोश्टांक ताणें फुडो केलो आनी तांचेर जोयत व्हेलें. आनी हे भाशेन हे कोश्ट ही दूख जी आसा तीच एक सोडवणेचें हातयार जावचें केलें. खालतीकायेन देवा मुखार एके भाशेन आपूण आख्खोच आसा तसो रावन सरेंडर बिफोर हीज गॉड. म्हणटच दुखी कोश्टांचेर जरी तर आमी जैत व्हरूंक सोदता जाल्यार आमचेंच अर्पण आमी देवाक करपाक एकदम गरजेचें. जेजून खुर्साचेर पावो पर्यंत आपलें अर्पण बापाक केलें आनी हें अर्पण आमचे पासत भेटयलें. दुखींत आसतना कोश्टांत आसतना मरूंक वेतना पासून जें कितें आपणा लागीं आसलें तें आमकां दिलें. व्हडांतलें व्हड देणें आपणाचें म्हणल्यार आवय. ह्या संवसारांत जेजू देव जो मनीस जाला कुडीचो संबंद वो कुडीचो संबंद फकत आंकवार मारी लागीं हे रोगताचो संबंद ताचे लागीं आसा. दुसऱ्या कोणा लागीं रोगताचो संबंद जेजूक ना. पूण हो आपणाचो रोगताचो संबंद जेजू आमकां दिता. जेन्ना खुर्सार आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता आपले आवयक ताणें म्हणलें वस्तरी हो तुजो पूत आनी आपल्या मोगाच्या शिसाक म्हणलें ही तुजी आवय. आनी आमी मानून घेता जेन्ना जेजून ही वस्त केली तेन्ना आमकांय जिवांव आमचे स्वातेर कसो दवरून आमकांय ही आवय दिल्या. दुखेस्त आवय जी जेजूच्या खुर्सा मडी आसली ती आमची आवय करून दिल्या. जाल्यार भाव भयणीनो आयज आमकां दुखी जायते तरेच्यो आसात आनीकूय येतल्यो त्यो काबार जावच्यो ना. आनी आमी कोणूच आमच्या मागण्यांत घोडे मागूंक शकना देवा ह्यो काडून उडय दुखी. हें आमी मागत जाल्यार तें मागणें घोडे आमचें सारकें न्हय. पूण ह्या दुखीचेर जैत व्हरूंक ह्या दुखीचेर जैत व्हरून आमी तें एक सोडवणेचें हातयार करूंक आमकां कुरपा जाय. कोण दितलो खंय तावन येतली. जरी तर आमकां ही कुरपा जाय ह्या कोश्टांचेर जैत व्हरूंक जाल्यार आंकवार मारी बगोर आमकां दुसरो खंयचोच बरो नमुनो ना. आंकवार मारीन ह्या दुखांचेर ह्या कोश्टांचेर जैत व्हेलें आनीक हें सोडवणेचें हातयार कशें जाता तें दाखयलें. ती पातका विरेत जल्मली पातका विरेत जियेली. आमी पातकान जल्मल्या पातकान जियेता. म्हणटच आमी कितेंय करीत जाल्यार घोडे आमकां एक दुबाव आसा. देव मानून घेतलो गाय आमचें. देवा मुखार आमकां हें मोल आसा गाय. आमी पातकी जावन देव आमचें आयकतलो गाय. हे दुबाव पयस करपाक एक सादी वस्त आमचे लागीं आसा. एक उपाय जो आसा मारये बरोबर वच. वो जें कितें तूं कितें करता तें मारये लागीं दी. सरेंडर. एक प्रेयर ऑफ कॉन्सक्रेशन आसा. कॉन्सक्रेशन टू मॅरी. कितें भाशेन हें कॉन्सक्रेशन आमी आमकांच सायबिणीचे गुलाम कशें करता. आमचे लागीं बागेवन जुजे वाज आसा. जाणें आपूण सायबिणीचो गुलाम म्हण चीट बरयल्ली. बागेवन लुईस मॉन्टफोर्ट आसा. जाणें ही पद्दत सुरू केल्ली. सायबिणीक आपलो चाकर म्हणून दिवप. आनी हें करीत जाल्यार आमकांय ह्यो दुखी ज्यो आसात आमच्यो दुखी दिसा दिसपट्ट्यो दुखी आंकवार मरेचे दुखीन एक करीत जाल्यार भाव भयणीनो आमकां आत्मीक फायदो जायतो आसा. फकत आमी हें करपाक मुखार सरता आसतना आंकवार मारेचेर नदर मारुया. आंकवार मारिया पातका विरेत जल्मली पातका विरेत जियेली. कित्याक तिणें आपलें आख्खेंच देवाक अर्पण केलें. जे भाशेन जेजून हें अर्पण केलां खुर्साचेर आनी आपल्या कोश्टांनी आंकवार मारिनूय तेंच आपल्या पुता लागीं शिकून आपणें तेंच केलां. आनी जें कितें जेजू लागीं शिकून तिणें आपणें केलां तेंच ती आमकांय शिकयता. आमी आमच्यो सगल्यो दुखी आमचे कोश्ट त्रास जे दिसा दिसपट्टे आसात ते तिचे बरोबर आमी देवाक भेटोवं. तर भाव भयणीनो आयच्या दिसाक आमी जेन्ना आंकवार मारिया दुखेस्त आवय तिची परब मनयता. ही दूख रडपाची दूख न्हय. ही दूख आमी किकोंत जावपाची दूख न्हय. पूण ही दूख खुशाल जावपाची. कित्याक ही दुखींतल्यान आमकां सोडवणेची वाट दिसती पडटा. तर आमच्या दुखांनी आमच्या कोश्टांनी आमच्या त्रासांनी आमी खुशाल जावया. आंकवार मारेच्या हाताक धरून फुडें सरुया आनी ह्या दुखींतल्यान आमची सोडवण जोडून घेवंक आमच्यो सगल्यो दुखी आंकवार मारे बरोबर जेजूक एक करुया.
Kite galtai tia undian, kite galtai te kalshit, yadnik bavachatat, kite vidit tovortai, mozot moche kalis animon, mozo suntos aniduk, sugli mochi chinkalta, mozot mo anikur, moche kalis mozo suntos aniduk, sugli mochi chinkalta. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र शुभेच्छा दावा सर्वेस्पोर मानून घेऊन. भो कोनवाळ्या बापा, जेजूच्या कुर्सा मोडी उबी आसतना आंकवार मारीक ताचे आवयक तुवें आमची दयाळ आवय करून दिली. हें देणें ओळखून आमचे दुखेस्त आवयचो माये मोग ह्या आयच्या बलिदानान खेरीतपणी आमी तुका भेटयता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. दुखेस्त मायेचो आयज आमी उगडास करून तिका नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगडटाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवी सांबाळून पवित्र आत्मेचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गुटपूर गोठुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती, तिच्या पती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपद्वेदार बापा, सोरवंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. दुखेस्त आवय, दुखा बरीत आसली खुर्सा मुडी आयज आमच्याय जण एकल्याच्या जिवितान ही दुखेस्त आवय आसा. भोव करून आमचेर जेन्ना दूख कोश्ट त्रास येतात तेन्ना तर आमच्यो सगल्यो दुखी, आमचे सगळे कोश्ट त्रास आंकवार मारीच्या कोश्टांनी एक करून आमी ते जेजूच्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उबारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशन नदरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनात. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या, तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमया खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत
काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. Gesù boria golia, Gesù svadik polia, sorgitam tu Deolo, soruk makailo, pole haudisheli, tu katsu kon geli, tuje dai vor maka, poi sorum sonaka, pole haudisheli, tu katsu kon geli, tuje dai vor maka, poi sorum sonaka. Gesù svadik moga, san lo aveduka, em konda vardoli, pisai vodadari, pati makapoi, kayat makaripoi, nanon povitroktan, dur sodan skalzan, pati makapoi, kayat makaripoi, nanon povitroktan, dur sodan skalzan. आमच्या गायनाचे चेल्यार T16 हें गीत आमी उक्तें करुया. आनीक एक पावटी सगल्यो आमच्यो दुखी आंकवार मरेच्या दुखी बरोबर एक करून आमी त्यो देवाक उबारुया. दुखेस्तावय दुखा बरीत पूत उमकोळटालो त्या वेळी उबी आसली खुर्सा मुडी. आस्कार सुस्कार ती सोडटाली, दुखी कोतीन ती रोडटाली, तोरसादीन ती आसपास जाली. आमी सगळीं म्हणुया. एकल्याच पुताची आवय ती, ओस्तऱ्यां भितर सुबागी, दुखी कोतीन फापसलोली. विलापून आनी संतापून कोडवडून माय पडयताली आपल्या श्रेश्ठ पुताच्यो दुखी. असल्या कोश्टांक सांपडलोली जेजूचे आवयक पळयल्यार रडो नासतना कोण रावणार. पुता बरी कोश्ट उलोली जेजूचे आवयक पळयोवन
कोण वेचोना दुखीन बुडून. पोरजेच्या अपराधां खातीर जेरबोण व्हडव्हडले भोगलोलो आवयन आपल्या जेसूक देखलो. कुर्सार प्राण सोडटालो तेन्ना निराधारी मोरतालो तो मोगाळ पूत मायेन पळयलो. आवय गे मोगाचे झोरी हांवूय रडूंक तुजे बरी म्हाकाय बोगुंदी यो दुखी. क्रिस्ता देवाक हांव मानवच्याक ताच्या थोर मोगान लासताशें कोरगे माये काळीज मोचे. कुर्सार खिळायलोल्याचे घाय शाप गे माये म्हज्या काळजार बागयोन ती कोर वो उपकार. म्हजे पासत कोश्ट सोंसलेल्या तुज्या पुताच्या दुखींनी म्हाकाय वांटो दी सायबिणी. जिवीत भर दी म्हाका माये तुजे बरी रुदोन करूंक कुर्सायिल्ल्याची दया करूंक. काळजान तावन माये आवंडेता कुर्सा मुडी सांगात करूंक तुजे बरी दुखां गळोवंक. म्हाका पयस करूं नाका गे आंकवारीचे श्रेश्ठ आंकवारी हांव रडोशें कोर तुजी बरी. जेजूचे घाय मनान हाडून कोश्टान म्हाका वांटो मेळूं मरणान भागीदार जावंक पावूं. म्हाका गायांनी कोर जोखमी कुर्साच्या मोगान लासून दी पुताच्या रोगतान बुडून दी. जोडटे दिसा आंकवार माई हांव उज्यान लासोना जावं दोयेन म्हाका हे सांबाळूंक. संवसार सोडपाचो वेळ पावतोच तुजे माये वरी क्रिस्ता जैताचो मुकूट दी म्हाका. म्हजेर मरण येतलें तेन्ना वर्गे माये ओत्मो म्हजो महिमा संतोश बगूंक स्वर्गार. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा बागयोंत आंकवार मरेच्या दुखीचो उगडास करून आमकां सासणाचें जिवीत जोडलां. त्या बलिदानाच्या जेवणान आमी आतां वांटो घेतला. जेजूच्या कोश्टांक जें कितें उणें आसा ताचें माप पवित्र सोबे खातीर आमच्या जिवितांत भरून हाडूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सुर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नोवेनाचे मागणे. शाश्वत आदाराचे माये पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरतां सगलो म्हजो विस्वास. एक आकुतीचे माये चुचुरे कोर म्हजे हांव आयकता सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बोरवाशा पातक्यांच्या जा तोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवासो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजी सासणाची चाकून कशी. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन हो विस्वास तुजे ताय खात्री
खात्री जशें हांव सत मानता म्हज्या सासणाच्या साल्वासावाची कोटा जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडली कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतली हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली जोर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयो पूण भियेतां पातकाचे ताळणे तुजो आदार म्हाका ना जायन म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो हो तोर वर्तता उपकार जो मागता तुजे ताई आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं ओदीक करून एमकोणाच्या चपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्या पासत विनंती कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायेसा ओस्त्र्या मध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेसू भगत मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्या पासत विनंती कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायेसा ओस्त्र्या मध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेसू भगत मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्या पासत विनंती कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायेसा ओस्त्र्या मध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेसू भगत मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन भाग्यवंती मारये आदारती ओदृश्टाक सांपडलेल्या मजत कोर ओस्कोट काळजाच्या माग पोरचे पासून जा शहराती देवाच्या मुण्याऱ्यांची विनोद कोर सगळ्या देवाक भेटयलोल्या ओस्तऱ्यां पासून फावो कोर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो येसाय बिणी आदार दिनार गोरसांत आनी दुखी कोतिनी प्रार्थुया येसू मिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणीचो तुमचो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक खरीत भाशेन सगळ्या पिडेस्तां पासत आमी मागुया जाणी आपणा पासत मागूंक लायलोले आसा तांचो उगडास करुया जांचे पासत मागतलो कोणूच ना असल्या पिडेस्तां पासतूय मागुया आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा ताणे स्वर्ग आनी संवसार रचला सोमिया म्हजे मागणे आयक आनी म्हजें हृदय तुजेशी पावो सोमिया आसूं तुमचे सोवें आनी तुमच्या आत्म्या सोवें प्रार्थना तुका सोमिया देवा या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंदवंत आदारान बागयोन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे खोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक
तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूं, तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूं, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जी येता आनी राजवट करता सासनाच्या सासना शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सोर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचे आनी पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देव आनी तुमचे सवें सदां काल तोगू. Duque voi, duca borit, Tum coita lodia veri, ubiasni cursa moli, ascar suscar tisotali, dukin ti kotin rotali, torsadin ti aspasali.